माशेलांत चीना आड निषेध प्रदर्शन केलें. चीनान केल्ल्या कृत्या आड भारतीय सैनीक जाप दितले म्हूण विश्वास शैलेश नार्वेकारान उक्तायला. तशेंच लोकांक जाता तितले स्वदेशी आपणावचे म्हूण आवाहन केलां. RDXGOA खातीर माशेलांतल्यान महेंद्र गांवकर. म्हजें नांव शैलेश शांताराम नार्वेकर. माशेल हांगा रावता. तर हांव हांगा चायना देशाचो पूर्णपणान निषेध करपाक उबो रावला. तर निषेध कशा प्रकारे, ज्या चायनान आमचे 20 वीर सैनीक जे मारून उडयले, त्या भ्याड असो तेंच्यांनी हो प्रकार केला. हे भयान केला आणि आमच्या भारत देशाक भंय दाखयला. त्याचो आमी सगळे भारतीय पूर्णपणान मनांतल्यान त्याचो निषेध करता की अशा ह्या जे तेंच्यांनी कृत्य केलां तेका आमी भारत देश केन्ना ना केन्ना तरी उत्तर दितले आणि ते 20 जाणांचे 2000 तेंचे सैनीक मारून उडयतले. ह्या म्हाका सामको त्याचो अभिमान आसा की एक जातलेच म्हणून आणि विश्वास आसा. प्रकरण केला मारून उडोवपाचें. त्याच्या बरोबरूच आमी सगळ्यांनी भारतीयांनी की स्वदेशी गुड्स वापरपाचे मनांतल्यान निर्णय करपाक जाय. कित्याक आत्मनिर्भर जे म्हटलां, तर आत्मनिर्भरता जेन्ना आमच्या मदीं येतली तेन्नाच आमी स्ट्रॉंग जातले, भारतीय म्हणून स्ट्रॉंग जातले. सगळ्या लोकांक आव्हान आसा की तेंच्यांनी स्वदेशी गुड्स भारतान तयार केल्ल्यो भारतीय गुड्स घेवपाच्यो. बरोबर आसा, जेंचे कडेन मोबायल आणि मोबायल ज्यो सद्या ज्यो विदेशी हें आसा, जे इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशली ते सद्या आसा ते आसा, पूण हेज्यान फुडें आमी विचार करपाक जाय. जेन्ना आपूण कितें घेतलो तें भारतीय सामान घेतलो, भारतीय गुड्स घेतलो, हें आपणें लक्षांत दवरपाचें आणि भारता खातीर काम करतलो. आणि आत्मनिर्भरता जी आसा ती प्रत्येकाच्या मनान जी समज निर्माण जाली जाल्यार हो भारत देश एकदम उच्च स्थानार वचपाक चड वेळ लागचो ना.